बेतोडा पंचायत क्षेत्रातलो रहिवासी जावन आसा आनी जो हांगा कचरा प्रकल्प आसा दागान तो अजून अर्दवट आसा. कित्याक लागून उरला अशें दिसता तुमकां? पळय 2 वर्सां जालीं हो कचरा प्रकल्प हेजे पयलीं जो आसा तो बेतोड्या पंचायती कडेन हे केल्लो. मागीर लोकांचो हांगासर थंय विरोध आशिल्ल्या कारणान तो हांगासर शिफ्ट केलो गेलो. पूण तो कचरा प्रकल्प सुरू जावपाक म्हणजे कंप्लीट तो जाल्लो आसा. फक्त तो म्हाका दिसता फक्त सुरू करपाचो आसा. पूण हांगासर अशें आमकां दिसता की हांगासर खंय तरी तांकां वेळ मेळना काय नाल्ल फोडपाक अशें आमकां दिसून येयल्लें आसा. कारण हांगासर लोक दत्तगड जे आसा दत्तगडार हांगा मेन कचरा प्रकल्पाची गरज आसा. कारण हांगासर लोकवस्ती चड आशिल्ल्या कारणान हांगासर तांकां कचरो जो आसा तो भायर उडोवपाक मेळना. हांगा जर तुमी जर रस्त्याक आमच्या फ्रंटना कडल्यान जर भितर येत जाल्यार थंयच्यार तुमकां कचऱ्याचे मोठे मोठे ढीग दिसतले. आनी जे लोक आसा ते कचऱ्याक थंय धुंवरो आमचो उजो घालता आनी तुमकां तो धूर तुमकां दिश्टी पडटलो. ताका लागून हो कचरा प्रकल्प जो आसा आमच्या सीएमा कडेन मागणी आसा. पंचायत जी मंडळ आसा जी कंप्लीट BJPची आसा म्हणजे रुलींग सरकाराची आसा. पंचायत आसा ZP आसा आनी जो आमदार आसा तोय बीन रुलींग पार्टीचोच आसा. आनी हें काम करपाक म्हाका दिसता कांय कठीण ना. ताका लागून सीएमा कडेन आमची मागणी आसा की 2 वर्सां जालीं हो कचरा प्रकल्प हांगासर सुरू जायना. सीएमान हांगासर लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगिनाचे बेगीन कचरा प्रकल्प सुरू करचो अशी आमची मागणी आसा. हे संदर्भात ग्रामसभेन विशय येता हो. प्रत्येक ग्रामसभेक हो विशय येता. पूण सरपंच परत हेच सांगता की कलेक्टरा कडेन आपण उलयल्लो आसा ताका आपूण मेळटलो अशें म्हणटा. पूण हांगासर आमकां सोल्युशन तेजें कांयच मेळना. आनी रस्तोय अर्दवट आसा. पण सगळे कामां जी आसा ही सगळीं कामां अर्दवटूच आसा. पूण खंय तरी आमकां अशें दिसता की सरकारान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली. पूण एकंदरीत जर चित्र पळयत जाल्यार रस्तो जो आसा तो इनकम्प्लीट आसा. स्क्रॅप यार्ड आसा जो विशय आसा हांगासर. तेज्या नंतर हो आतां कचरा प्रकल्पाचो मेन इशू आसा. कारण हांगासर जवळ जवळ 50 लाख सरकाराचे मोडलेले आसा. आत्मनिर्भर जे आसा हें आसा तेजे मार्फत गेल्ले आसा. प्लस पंचायती मार्फत हांगासर जवळ जवळ 17 लाख मोडलेले आसा. सो हांगासर पंचायत मंडळ आनी बाकीचे ZP म्हणात तुमी बाकीचे मिनिस्टर म्हणात हांगा खंय तरी अपयशी आसा अशें आमकां दिसता. कारण हे बेश्टे पयशे हांगा वेस्ट करून कांयच उपयोग ना. जवळ जवळ 67 लाख सुमार वेस्ट गेल्ले अशें दिसता. वेस्ट केला आनी जर हेजेर जर एक पावस वचत जाल्यार हो हांगासर परत हांगा स्क्रॅपान जातलो. आमी बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या दत्तगड ह्या गांवांत आसा ज्या जाग्यार बेतोडा पंचायतीन हांगा कचरा प्रकल्प उबारलेलो आनी जवळ जवळ आत्मनिर्भर भारत जो आसा कचरा आसा तितूंतल्यान तेणी 50 लाख खर्च केल्ले आसा आनी पंचायतीचे थोडेफार 1 लाख खर्च केल्ले आसा. जवळ जवळ 17 लाख पंचायतीचे खर्च केल्ले आसा. आनी हो प्रकल्प जो कचरा प्रकल्प उबारलेलो ताका जवळ जवळ 90 to 92% हें काम जाल्लें आसा. पूण आजून मेरेन हें कचऱ्याचें काम मुखाल्ले प्रकल्पाचें काम जालें ना. पूण अशें आयकूं येता की ग्रामस्थांनी हो कचरा प्रकल्प हांगा हाडयलो म्हणून. पूण जो पर्यंत हांगा जवळ जवळ 92% जेन्ना काम जाता तेन्ना कोणूय स्थानीक ताका विरोध करिना. जेन्ना कचरा प्रकल्प पूर्णता तो कडेन येता जाल्यार तेन्ना विरोध जाता. कारण हांगा रस्तो ना. मुखार कचरा प्रकल्पा येवपाक रस्तो ना. जो जाग्यार आसा तितल्या पर्यंत हे आसा आनी मुखार रस्तो करूं ना. हेका लागून सगळे हांगा दिसून येता की कचरा प्रकल्प अजुनूय तसोच स्थगीत आसा. कारण आतां तुमी पळोवंक गेल्यार की दत्तगड भागान अशें मोठ्या प्रमाणान जे रस्त्याचे सायडीन कचरो एकटेन जाला लोक काडून कचरो रस्त्या कुशीन उडयता. थोडे लोक कचरो आपले जाळून उडयता. तेजे धुराचें प्रमाण जें जाता तें गांवांत लोकांक मारक ठरता. तेन्ना अशें जें वातावरण आसा तेन्ना हेजेर सरकारान गांभीर्यान दखल घेवपाची गरज आसा. जो आमचो हांगा आमदार आसा मंत्री सुभाष शिरोडकर हेणी हेची दखल घेवन मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करून ह्या प्रकल्पाचेर जाता तितले बेगीन कार्यरीत करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर दत्तगडसून एकनाथ खेडेकर.